ह्यो स्ट्रेटोस्फियर ह्या लेयरान एरोप्लेन मॅक्झिमम उडटा आणि असा मातसो वयान कमी आसता ऑक्सिजन. ह्यो मेसोस्फियर ह्या लेयरान मेटेऑर्स बंद जातात सारके फुटते आसता म्हणून आमचो अर्थ वाचता. ह्यो थर्मोस्फियर ह्या लेयरान एअरक्राफ्ट आणि स्पेस स्टेशन बीन जास्त प्रमाणात उडतात आणि आमकां सिग्नल धाडटात. ह्यो एक्झॉस्फियर ह्या लेयरान कमीत कमी आसता ऑक्सिजन आणि मॅक्झिमम क्वांटिटीन आसता हायड्रोजन अँड हिलियम. BMI त्याच्या खातीर आमकां असो मास आनी हायट जाय. BMI काडपाचो फॉर्म्युला आसा मास डिवायडेड बाय हायट मिटर्स. जाल्यार आतां आमी हेजो मास आसलें 47 आनी हायट आसली तेजी 150. जाल्यार तेच्या भितर आमकां आसा कॅल्क्युलेशन केलें फॉर्म्युला आनी आमकां BMI काढल्यार आमकां कळटा की ओवरवेट आसा, अंडरवेट आसा की नॉर्मल आसा. My project name is acid rain. When the acid rain is caused by chemical reaction that makes when components such as sulfur dioxide and hydrogen oxide get together, these substances can rise up high up into atmosphere where they mix and react with water, oxygen and water chemicals to form more acidic solution called acid rain. This is Newton's ladder, which states two laws of Newton, which is second law and third law. So, in second law states that the momentum before collision and after collision is same. Just the way firstly I put this one ball. So here it also come forward the one ball. Then second ball, I take these two balls. Here also the two balls come forward. This states the second law of Newton. And also the third law of Newton, which is every action has equal and opposite reaction. This is based on Newton's second law and third law. मी तुम्हाला सिंक्रोनस मोटरच्या हेल्पने एक बल्ब ग्लो करून दाखवणार. सो जेव्हा मी हा सिंक्रोनस मोटर हा कार्ड रोटेट करते तेव्हा त्याच्या मदतीने इथे हा बल्ब ग्लो होतो. सो विदाउट एनी स्विच और बॅटरी विथ द हेल्प ऑफ सिंक्रोनस मोटर हा बल्ब असा ग्लो होतो. सो इथे जे मेकॅनिकल एनर्जी आहे ते कन्वर्ट इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी. हांवें ड्रीप सिस्टम केला. हितून फार्मर आसतात ते नवीन पंप बसयले. पंपासून पाणी तांकां शिफ्ट करता आनी जशी तेंची क्रॉप आसता तशी पायपलायन बसयता आनी पायपाक स्मॉल होल घालता. त्या खातीर झाडांक थेंब थेंब पाणी पडटा. ही सिस्टम एडॉप्ट केल्यार झाडांक पाणी मेळटा आनी पाणी सेव जाता. म्हणून चडशे फार्मरी एकदम अडॉप्ट करता. स्टॉप जातले जर खंयचे एनिमल काव ते मोडिले जाल्यार ते स्टॉप जातले ऑटोमॅटीक. गाडी ऑटोमॅटीक स्टॉप जातली कोण येत जाल्यार तुवें तेका आयर प्रोटेक्शन सेन्सर केला मायक्रो कंट्रोल लायला अल्ट्रासॉनिक सेन्सर पॉवर मॉड्यूल सगळे बॅटरी आसा. दोन मोटर लायला हेजेर कोड दवरता. हे सगळं कोड दवरिल्ले ते स्टोर करता. हांगा जर फुडें वचून ऑब्जेक्ट येयलो जाल्यार तो डिटेक्ट करता. फुडें रिवर्सान येवन रायटान वचून परत फुडें हेजेर फुडें कांय येवंक ना जाल्यार तो स्ट्रेट वचता.